प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सुंकरार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 8वा वोड 1 ते 3 पर्यंत. लूक चॅप्टर 8 वर्सेस 1 to 3. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. हाचे उपरांत प्रवाचन करीत आनी देवाच्या राजाचें शुभ वर्तमान परगटीत जेजू एका नगरांतल्यान आनी गांवांतल्यान वेतालो. ताचे सांगाती ते 12 जाण आसले आनी जांचे वयले ताणें देंवचार काडलेले आनी जांकां पिड्या रोगांतली ताणें बऱ्यो केल्ल्यो कांय बायलो, जिचे वेले 7 देंवचार भायर सरलेले. मागदलेन म्हणटा ती मारिया आनी हेरोदीच्या कारभार्या कुसाची पोतीन जुआना आनी सुजाना आनी सोबार दुसऱ्यो बायलो. त्यो खूद आपलो दुडू आडको मोडून ताची सेवा चाकरी कोत्ताल्यो. प्रितीच्या बाबणीनो आयज जें शिवर्तमान आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू एकल्या जाग्यार देवाचें उतर हो शिवर्तमान परगट करपाक वेतालो आनी वजारांनी लोक वेतालो. आनी बाबणीनो जेन्ना ह्या संवसारांत जेजू आसलो तो मनीस जावन येयल्लो, ताजे शीस ताजे बरोबर आसले. तांकां गरज आसली जेवणाची, उदकाची, कपड्यांची, एका घरान रावपाची. आनी भाव भयणीनो, जो लोक जेजू कडेन येतालो, जेजू तांची सेवा कोत्तालो, जेजू तांकां बरो कोत्तालो, जेजू तांकां फायदो कितें दितालो, तो लोक आतां येवन जेजूच्यो गरजो पावयतालो. आनी तेच भाशेन बायलो, खूब बायलो आसल्यो ज्यो जेजूक आदार कोत्ताल्यो, ज्यो जेजूच्या बऱ्या कामाची ज्यो गरजो आसल्यो त्यो पावयतालो. आनी भाव भयणीनो, ह्यो बायलो, ज्या बायलांक मोग, रेस्पेद, भिकोणी आनी एक नवी उमीद जी आसली जेजूच्या शिकवणी वरवीं तांकां आतां मेळ्ळिली, ती आतां येतात आनी जेजूक आदार कोत्तात. बाय भयणीनो, त्या वेळार आमी बारीक पळयत जाल्यार बायलांक चड जागो म्हणजे भायर खूब बरो जागो नासलो, ताका खूब त्रास जाताले. दादले एका बायलाची एकदम म्हणजे घरान बसपाचें वा तांचे आड येवपाचें, तांकां एकदम त्रास करपाचें, असली थंयसर लोक आसलो इस्रायली पोरजेचो. आनी भाव भयणीनो, ह्यो बायलो ज्यो जेजू कडेन येतात, जेजूचें उतर शिकतात, जेजू कडसून तांकां पेकोणी मेवता, तांकां एके भाशेन आपणाक इतलो वावर करपाचो आसलो. आपुणूच मरोन, आपणाचेंच कुडीचें कमी करून, आपल्या फामिलीचें पळोवन, आपणाचे गरजो पळोवन आतां त्यो बायलो आतां जेजूच्या गरजेची गरज पावताली. म्हणजे ताका जेवण, ताका पिवण, ताका कपडे, ताका रावपाक. कित्याक भाव भयणीनो, त्या वेळार जेजू एक मनीस जावन येयलो संवसारांत आनी जेजू गरजो आसल्यो, ताजे शीस जे आसले तांकांय गरजो आसल्यो. आनी ह्यो बायलो कितें करताल्यो, एके भाशेन बलिदान करतालीं. इतले त्रास भोगून ती आतां जेजूचे पाटलावदार जाल्लीं, जेजूक आदार कोत्तालीं, जेजूची सेवा कोत्तालीं, ताका जेवण दितालीं. आनी आयचें शिवर्तमान आमकां सांगता की ह्यो सगल्यो ज्यो बायलो ज्यो जेजू फाटल्यान येताल्यो, त्यो येताल्यो जेजूची चाकर करपाक. आयज भाव भयणीनो, 2000 वर्सां जावन जेन्ना आमी आयज देवाचें उतर आयकता, कितलो लोक आमकां देवाचें उतर शिकयता, कितलो लोक हांगा थंय वेता, तांकांय गरजो आसतात, तांकां रावचें पडटा, तांकां जेवण दिवचें पडटा. आमी जेन्ना देवाचें उतर परगट करूंक वचना जाल्यार पूण आमच्यान तांकां आदार करूंक जाता. आमच्यान तांकां हांगा थंय वचोन, दुसऱ्यांच्या घरा कडेन वचोन एके भाशेन तयारी करूंक आमच्यान जाता. तांकां आमच्या घरान धरून तांकां आमच्यान आदार करूंक जाता. आनी जेन्ना आमी हें कोत्ता, आतां आमी शिवर्तमान फुडें व्हरपाक, दुसऱ्यांक बरी खबर दिवपाक
ह्या देवाच्या राजान वावर करपाक आतां आमी आमच्यान जें बरें करूंक जाता तें आमच्यान करूंक जाता आनी आमच्यान तांकां कसलो जो आदार आसा तो दिवंक जाता. तो आयज खेरीत भाशेन ह्या शिवर्तमान त्या बायलांनी इतले त्रास भोगून जेजूचो आनी ताच्या शिसांचो पाटलावदार आनी तांच्यो सगल्यो गरजो पावयल्यो. तेच भाशेन आयज भाव भयणीनो आमच्यान हें देवाचें राज फुडें सरपाक जो कोण आतां देवाचें उतर परगट कोत्ता, जो देवाच्या उतराची सोजमणी दिता, जो हांगा थीं वचोन जेजूचें राज वाडोवपाक वा जेजूचें राजान दुसऱ्यांक हाडपाक वावर कोत्ता, तांकां आदार करपाक आयजसान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरोंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.